नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया तेच्यो हेडलायन्स. पैठण पर्वरेंत दोन दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघाता उपरांत एक दुचाकी चलोवपी व्हाळांत पडून जाल्लो बेपत्ता. उजो पालवी दळान सोद मोहीम राबयल्या उपरांत सापडली कूड. फातोर्डा माडेल वाठारात सुरू आशिल्ल्या सोबितीकरणाच्या कामाक थळाव्यांचो विरोध. रस्त्याचेर उबारपाक येवपी डिवायडरांक जावपाक शकता येरादारीची कोयणी आनी अपघातांचो धोको. थळाव्यांचो आरोप. कुसमण वाठारात धोकादायक झाडांचो उपरासला प्रस्न. फाटली 3 वर्सां जाली रस्त्या कुशीक आशिल्ली झाडां कातरपाची मागणी करतात थळावे. संबंधीत प्रशासनान ह्या प्रकाराचेर केला पुराय दुर्लक्ष. थळाव्यांचो आरोप. एसटी आरक्षणाचेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन जाल्या सकारात्मक चर्चा. दिल्लीत गृहमंत्र्याचे भेटी उपरांत मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती. गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसी कडेन जावपी युतीविशीं उलोवणी केल्या स्थगीत. विरोधी पक्षाकडेन युती उलोवणी उरतली चालूच, सांगले काँग्रेसीन. ना जाल्यार विरोधकां मदीं चल्ल्या भुरग्या भशेन झगडी, सांगतात दाम. सांताक्रूज मतदारसंघात पयलींच भाजपाचे कार्यालय आशिल्ल्यान दुसरे कार्यालय उक्ते करप न्ही बरोबर. ह्या विशयाचेर करतलो मंत्री बाबूश आनी आमदार रुडॉल्फा कडेन चर्चा, सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. पैठण पर्वरे वाठारात दोन दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघाता उपरांत एक दुचाकी चलोवपी व्हाळांत पडिल्ल्यान बेपत्ता जालो. बुधवारा राती कडेन हो घडणूक घडली. उजो पालपी दळ आनी पुलीस बुधवारा रातीच्यान ताचो सोद घेताले. परतून बिरेस्तारा सकाळी सोद मोहीम राबयत निमणे ताची कूड सापडली. आकाश विश्वकर्मा अशें ते तरणाट्याचें नांव आसून तो मूळ अस्तंत बंगालचो नागरीक आसा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे वांगडा एसटी आरक्षणाविशीं जाल्ली चर्चा निश्चितपणान यशस्वी थारतली, असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. दिल्लीच्यान गोंयांत परत आयले उपरांत मुख्यमंत्र्यान एसटी आरक्षण, राज्यांतले उदरगतीचे काम आनी हेर महत्वाच्या विशयांचेर मुख्यमंत्र्या कडेन सविस्तर चर्चा जाल्ल्याचें सांगलें. दिल्ली होम मिनिस्टर मेळपाक खातीर गेलो. वेरियस इश्यूज रिलेटेड आशिल्ले, ट्रायबल पॉलिटिकल रिजर्वेशन एड्रेसन करपाक ताका मेळ्ळा तेजे पॉझिटिव्ह एक्शन जाता तिके बेगीन जातलो. गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसी कडेन जावपी युतीविशीं उलोवणी स्थगीत करून आपूण स्वताच लढो दितलो असो संकेत दिला. मजगतीं विरोधी पक्षा कडेन युतीविशीं उलोवणी चालूच उरतली अशें काँग्रेसीन स्पश्ट केलां. जाल्यार विरोधकां मदलो अंतर्गत वाद म्हणून भाजपान प्रतिक्रिया दिल्या. फाटल्या खेपे जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपा आड काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजीपीचे महागठबंधन पळोवपाक मेळ्ळें खरें, मात उपरांत खंयचे कडेन कांय ना. उपरांत काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षा मदीं बरोच वाद पळोवपाक मेळ्ळो. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे राजकीय वेव्हार समितीचे बसकेत काँग्रेसी कडेन चालू आशिल्ले युती उलोवणी स्थगीत करपाचो थाराव समन केलो. वेंचणुकेच्या निमण्या पावंड्या मेरेन युती विशीं उलोवपाक कळाव करपाची काँग्रेसीक संवय आसा अशें पक्षाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकार हाणें सांगलें. गोवा फॉरवर्डाकय आदल्या काळात असो अणभव आयला. देखून सद्या खातीर युतीच्यो उलोवण्यो बंद करून पक्षाची संघटना घटमूट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचें थारायलां. मजगतीं गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हाणें काँग्रेसीचेर खर टिका केली. हो मुद्दो बसकेक आपोवपाचो न्हय तर गोंयकारांच्या विस्वासाचेर आसा अशेंय ताणें सांगलें. काँग्रेसीन 2 फावटी गोंयकारांक फटयला.
आता गोंयकार दुबावान पळयता तिसरे खेपे हॅट्रिक जायत म्हणून. हाका लागून गोवा फॉरवर्ड पक्ष स्वताच्या हातान वेंचणूक लढयतलो आनी रस्त्यार देऊन लोकांच्या प्रस्ना खातीर पक्ष लढटलो अशें आमदार विजयान सांगले. जे काँग्रेसीचे जे कुफसांग चल्ला ते डिस्कस केल्ल्या सगळें डिस्कस केलां आनी आमच्या पक्षान हीट डिस्ट्रिक्ट्स म्हणल्यार हें सगळें एअर कंडिशन कॅबिनान बसूनच राजकारण जावचें ना, रस्त्यार वचचें पडटलें, बेगीन वचचें पडटलें अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट एंड टेक अवर पार्टी फॉरवर्ड. गिरीश बीन तुमचे कडेन उलयल्लो, कित्याक गिरीशाक जेन्ना काल विचारलें तेन्नी म्हटलां की तुमकां तेणी एक दुसऱ्या नंबरार तुमच्या प्रायवेट नंबरार बीन मेसेज केल्या आसतली म्हणून. PAC जाल्या तांणी जें डिसिजन घेतलां ते अनावन्स करतले. ते सोडून हांव म्हजें पर्सनल हें तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका दुसऱ्या नंबराचेर धाडना हें जालां तें जालां तें कितें तें तुमकां सगळ्यांक एक्सपोज जालां काय उरलां कितें, पूण म्हाका इनवायट केलो ना हो इशू न्ही, म्हाका मेसेज आयली ना हो इशू न्ही. इशू व्हडलो आहा, इशू आहा पर्याय तयार करप आनी तितली मॅच्युरिटी आसपाक जाय. म्हाका त्या दिसा खरोच हांव घरा आहा, खरीच मिटींग आसा म्हूण खबर नाशिल्ली आनी जेन्ना तुमी फोन केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की मिटींग आसा म्हणून. सो ताजे खातीर म्हजें रिएक्शन जालें, पूण म्हाका आतां हांवें तें सोडलां आनी हांव पक्ष सांगता ते भशेन हांव वतलों. लास्ट 2 वर्सां सतत आमचो अध्यक्ष त्यांच्या हातूंत आशिल्लो. अशे वेळार प्रत्येक खेपेक कितें तरी खुसपट काडप आनी खोटें खरें उरलेले प्रश्न आशिल्लो की जर आमचो अध्यक्ष मुद्दम जर गेलो नाशिल्लो किंवा ताजे नंतर सांगिल्लें, पूण हें दाखोवप तुका मोबायलाचेर मेसेज घातलो म्हणून दाखोवप, जो मेसेज घातलोच ना आनी ताजे नंतर मागीर तो कोणा ते तांच्या आनी खुलास करप की तो ताका गेलो ना, तो आनी कोणा गेलो, अशी हें जावंक शकना, अशी चूक जावंक शकना. ही जाणून बुजून केल्ली चूक. त्यासाठी आमच्या पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीन ठरयलें की सद्याक जी आमगेली टॉक्स चालू आसात ती टॉक्स आमी म्हणजे आघाडीची दृश्टी म्हणजे सगळी एक जावपाची दृश्टी विरोधक ती आमी सद्याक सस्पेंड दवरला, आमी स्थगीत दवरला. सद्याक आमी ताजेर कांय उलोवचें ना. गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसी कडेन जावपी युती विशीं उलोवणी स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला. हाजेर प्रतिक्रिया दितना GPCCचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें गोवा फॉरवर्डाचे अंतर्गत गजाल अशें सांगून कांयच उलोवपाक न्हयकार दिलो. पूण भाजपा विरोधी सगळ्या विरोधी पक्षांकडेन काँग्रेस उलोवणी चालूच दवरतलो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. हें तेंगेले पार्टीचे मॅटर, म्हणजे त्या पार्टी तेंगेले पार्टीच्या मॅटराचेर आमी एक्चुली कमेंट करप सारकी न्ही. तरी आसतना आमी आजुनी टॉक्स करपाक सगळे पार्टी कडेन, ज्यो पार्टी BJP बरोवपाक सोदतात सिरियसली तांचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स करपाक आमी ओपन आसा. आमी कोणा कडेन टॉक्स आमचे लेवलाचे आमी बंद करना. गोंयकारांक जाय की सगळ्यांनी एक जावन BJPक बरोवपाक जाय. सो आमी आजुनी ओपन आसा. जांकां कोणाक दिसता BJPक जॉयंटली हरोवपाक जाय तेंचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स चालू दवरतले. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष हांचे मदीं चालू आशिल्ले मतभेद हे अंतर्गत प्रस्न आसात. तांची भुरग्या भशेन झगडी चालू आसा. हांव तांच्या पक्षाचेर कमेंट करपी कोण न्ही, हांव म्हज्या पक्षाचो. आमची भुमिका कशें व्हरता हाजेर आपूण कमेंट करूंक शकता अशेंय दामून सांगले. आमी तांचे कडेन पळोवपाचो आमचो दृश्टिकोन वेगळो आसा. आमी आमचें संघटन पळयता. खंयचे तरी तांचे भितर झगड्या भितर आमचो इनवॉल्वमेंट कांय ना आनी आमी तातूंत भितर पडूंकय बी ना. कारण ते भुरग्यां भशेन झगडी तांची चालू आसा. हांव तांच्या पक्षाच्या तांच्या हाजेर भितर कमेंट करपी हांव कोण न्ही. हांव म्हज्या पक्षाचो, आमची भुमिका आमी कशें फुडें वता हो कमेंट हांव करूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सांताक्रूज मतदारसंघातल्या भाजप कार्यालयाच्या वादाचेर आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचे कडेन चर्चा करतले अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. तशेंच ताळगांव मतदारसंघातल्यान रोहित मोन्सेराताची वेंचणूक लडोवपाची इत्सा आसली तरी उमेदवारीचो निमणो निर्णय पक्षाच्या धोरणा प्रमाण घेतले अशें दामून स्पश्ट केलें.
महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांताक्रुजात नव्या कार्यालया खातीर स्थळ पळोवणी केल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो आनी ताचे उपरांत राजकीय वातावरण गरम जालें. आमदार रुदोल्फ फर्नांडीसांनी ह्या कार्यालयाक हरकत घेतिल्ली आनी एकाच मतदारसंघात एकाच पक्षाची 2 कार्यालयां आसप योग्य न्हय अशें मत उक्तायिल्लें. हाचेर आतां भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपली प्रतिक्रिया दिल्या. हे विशीं आपूण मंत्री बाबूश आनी आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हांचे कडेन चर्चा करतलो. तशेंच सांताक्रुज वाठारांत पयलीं भाजपाचो आमदार आशिल्ल्यान मंत्री बाबूशान ताचे बरोबर रावन मतदारसंघातल्या लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचेर भर दिवचो अशेंय दामून सांगलें. बाबूशान कार्यालय सुरू करचे पयलीं पक्षाची परवानगी मागिल्ली जाल्यार तशें करपाक मेळचें ना असो सल्लो पक्ष दिता आसलो अशें दामून स्पश्ट केलें. तांकां आपूण तांचे कडेन वार्तालाप आसा कितें करपाचो सगळे पक्ष म्हणून आमी करतले आनी योग्य वेळाचेर आमची योग्य भुमिका आसतली. सगळ्यो त्योऱ्यो काडून सगळ्यांच्याच हातान आमी कांय करून दिवना. भारतीय जनता पार्टी हो व्हडलो पक्ष जो आसा तो पक्ष अशे अनेक घटनांनी अशे सगळे विशय आसा ते सगळे पयलीं सुटावे करून असले सगळे संवयचे हें आसा. पण शिस्त ही आसा ती शिस्तीन दवरता. कोणें ताजे खातीर आमकां टोमणे मारपाची गरज ना आनी कोणें आमकां सांगपाची गरज ना. आमची समन्वय समिती, आमचो पक्ष, केंद्रांतलें सरकार आनी त्याच बरोबर आमचे फुडारी जे आसा हे सगळे तातूंत भितर बसून योग्य निर्णय आसता घेतले. बट ऑफिस बाबूशान तुमकां हे करूं ना, कॉन्टॅक्ट करूं ना की आपूण बाबा ऑफिस ओपन करता आनी ना त्या सगळ्या संदर्भात भितर तांणी जेन्ना आमकां जर समज सांगलें जाल्यार सुद्दां आमी ताका ना म्हणटले आनी ताका आमी सांगिल्लें आसा की हे कांय अशें आसा त्यो गजाली पक्ष म्हणून एक वेगळो विचार आसा. पक्ष आपले पक्ष आपले नितीन आनी रितीन चलता. सो तुमकां ते मान्य ना एका कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 ऑफिसां ओपन करप आनी आमदार बीजेपीचो आमदार आसा आनी आमचो पक्षाचो ते आमदार आसता काम करता. जाय जाल्यार ते सामूच जर करपाचें जर आसा त्या आमदाराक ताणें मदत करची आनी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचे. रोहित मोन्सेरात हांणी ताळगांव मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी लडोवपाची इत्सा उक्तायली. हे विशीं जेन्ना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां विचारल्यार तांणी सांगलें ताळगांव मतदारसंघांतल्यान रोहित मोन्सेराताची वेंचणूक लडोवपाची इच्छा आसली तरी उमेदवारीचो निमणो निर्णय पक्षाच्या धोरणा प्रमाण घेतले अशें दामून स्पश्ट केलें. Rohit Montserrat has shown the interest of contesting election from the Talegaon. Well, how you look at this? प्रत्येकाक जी इच्छा आसा ताणें दाखयली बरोबर आसा, स्वागत आसा. पण ते हातूंत भितर पार्टी जे आपले उलोवप परत ते सांगता म्हणा रिपिटेडली एकच लायन एकच की पार्टीची नीती पार्टीची रीती या हातूंत भितर वतले. आतां समजा कितले खंय जर गोंय भितर सुद्दां प्रत्येक कडेन कितें ही बातमी ती बातमी सुद्दां जाल्यार सुद्दां पार्टी शेवटी पार्टीची तिकेट आसा ती पार्टी तिकेट विचार करतना सगळे गजाली आसा ते सगळे गजाली पळोवनूच करतली. म्हणटकीर योग्य वेळ येवनी योग्य वेळाचेर हे सगळे निर्णय जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोशल मीडियाचेर श्री स्वामी समर्थ हांचे विशीं आक्षेपार्ह टिप्पणी करून भाविकांच्यो धार्मीक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात हंजूण पुलिसांनी मूळ कर्नाटकाच्या बायणा वास्को रावपी संतोष लमाणीक अटक केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आम्ही पळय गेल्या रेस्तार दीस स्वामी समर्थ परिवार मठातर्फे जो एक आम्ही स्टॅच्यू शिवले घातलेलो त्या स्टॅच्यूच्या संदर्भात जायते कॉमेंट्स येयले. ते कॉमेंट्सान आमी एक आमच्या समर्थन संघटना आनी स्वामी समर्थ परिवार मठ आनी हिंदू संघटनांनी आनी अशे 4 हांगा एप्लिकेशन आसली की हेचेर चवकशी करची म्हणून. हांव सगळ्यात पयलीं अंजुना पुलीस स्टेशन जें आसा हांचें हांव अभिनंदन करता. खास करून स्वप्नील नायक सरान जे फुडाकार एफर्ट्स घेवन तेंच्यांनी जे आज एकट्याक संतोष मुणकोण वास्कोसून तेका हाडलेलो आसा. सध्या एकट्याकूच तुमी सध्या एकट्याक अरेस्ट केला अजून ते बाकीच्या आमच्या फेसबुकाचे आमचे डिटेल्स आसा सो आमी फेसबुकार बरयला सो फेसबुकार जशी आमकां म्हायती मेळटली त्या प्रमाणे आमी फुडले कारवाई चालू करतली. सध्या आमी आमची फक्त कितें केला की हो जो संतोष आसा तेजे आमचे थ्रू रिलायबल सोर्सीस इन्फॉर्मेशन काडून आमी ताका ट्रेस केलो. पूर्ण नाव कळूंक ना आसा सो ते जेन्ना कंप्लेन केली तेन्ना कमीत कमी 10 ते 12 कितें अकाउंट्स येयले तितून फेक कितले अकाउंट्स आनी रियल अकाउंट्स कितें कळना हितून हे काय सध्या कळना आमकां कित्याक तितून चड कॉमन फ्रेंड्स बीन तशें कोण ना सो आमी तेंचून म्हायती काडपाची चालू आसा कोण खंयचे कितें बी ते पण आमी फेसबुकाक बरयला सो बेस्ट कोण दिवपी इन्फॉर्मेशन आमकां ते फेसबुक सो फेसबुकार सुद्दां तुमकां आमकां एकदां इन्फॉर्मेशन येयली की आमी फुडली आमची कारवाई जी आसा ती करता चालू करता. वेळसा वाठारांत जावपी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरण प्रकल्पाक कितलीशींच वर्सां जालीं थळावे विरोध करीत आसा. आतां परतून ह्या प्रकल्पाक थळावे विरोध करपाक लागल्या.
ह्या प्रकल्पाक लागून 20 घरांची पारंपरीक वाट बंद जाता. एम्ब्युलन्स, उजो पालपी दळ आनी हेर आपतकालीन सेवा ह्या घरा लागसार पावची ना. देखून रेल्वे प्रशासनान बेगोबेग सुरक्षीत पर्यायी मार्ग दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधिता कडेन केल्या. पुलीस येयले आनी म्हाका आतां 2 कुशीं काडले आनी तांकां वचपा दिले. म्हणजे आमी अशी बेस दिवचो जायना आमकडे. आमी तेशी लोकताय. हे पुलिसीने काल जाल्यार आमी कुशीं सोराय मू वयताले आनी कितें कोतली. मागीर हांवें मुगे हेका फोन मारलो. वडिलां ते हें जाताय तेका वडील तांकां हें केलें आनी ते सांगूंक लागो तांकां म्हणून आमी तांकां पळयताय. ते वासोणाचे पावना काय लोक हे आपल्यागे खोलीत रावले. सकाळी येयले आपल्यागे गायले त्रास गायले तेंगे आयद्या पावले. पयस आसता आमी हें केलोले आडायलोले. आमगे ही मोटर आहाय आमी दुयेंत आहाय आमकां मोटर वचूंक जाय एम्ब्युलन्स हाडूंक जाय अशी. म्हाका आतां 60 years जाली. मुगे डॅडी आहलो तो मॉन गेलो. आतां मुगे मामी आहा. आतां ती हुंच्यान हांव दोतोरागे वता म्हळ्यार आमकां हिंगा रस्तो ना आतां. ते आनीक सगळो वे ब्लॉक कोताय. हिंगा सगळे फातर भितर घालून सगळे वे ब्लॉक केल्या. आमी पयले हे सायडीन रस्तो आहलो आमकां आमी वयताले इशी डॉक्टरागे हांव वतालो डॅडी बिडी सगळ्या ते सायडीन वतालो. आतां म्हाका व्हरपाक मामी वता म्हळ्यार रस्तो ना. आतां आमी अशी वयताय सद्या. आतां ते वे ब्लॉक केले जाल्यार म्हाका व्हरपाक ती मेळपा ना. जाणटी आहा ती चलोन बिलोन जाय. एक्झिस्टिंग रेल्वे आहा त्याच्या सायडीन हे आतां आनी डबल ट्रॅक जाताय आनी तो एक्चुअली म्हाका रोड एक्सेस इतलोच आनी कांय एक्सेस ना म्हाका. आतां सपोज कितें जालें मुगे मामी आहा अबाउट 75 years old. भाव आहा तो सिक आसा तो. सो आतां ते सिक पडले जाल्यार म्हाका तांकां व्हरपाक कांय वाट ना. आतां हे रेल्वे ते बलास्ट घातले तेमी आनी ते म्हाका सांगताय तुका आपूण बायक वचपाचो वे दोत म्हूण. पूण ते इट्स अ लाय ते फोटींग सांगताय. कित्याक म्हाका खबर आहा कितलो रेल्वे एक ट्रॅक घालपाक कितलो स्ट्रेच जाता फातर ते आनी थिंगा चलोन वचपा पासून वाट उरपा ना. ते 2 ट्रॅक येयले जाल्यार आमी कितें करून चलतली. आनी दुसरें म्हळ्यार आमगे घर इतुले वायब्रेट जाता सगळे क्रॅक्स येयले भितर आनी न्यू आहा तेका येयले ओल्ड आहा तेकाय बी येयले. सो इफ आतां एरोबल्स घातले कितको त्रास जातलो. हय ते जायते त्रास जाता आनी मोडों शकता न्हू उरपा ना ते हेज्या. म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो दुर्दैवी आनी गोंया खातीर म्हारग आसा. हो विशय सध्या न्यायालयात आसा जाल्यार केंद्र सरकाराक ह्या विशयात हस्तक्षेप कित्याक करपाक जाय असो प्रस्न पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उप्रासलो. केंद्र सरकार फक्त कर्नाटकाचो पक्ष घेता असो आरोप राजेंद्र केरकारान केला. गोंय सरकारान घाळपणां केली जाल्यार फुडाराक गंभीर परिणाम भोगचो पडटलो अशी खंत पर्यावरण अभ्यासक केरकार हांणी उक्तायली. गोंय सरकारान घाळपणां केली जाल्यार फुडाराक गंभीर परिणाम भोगचे पडटले अशी खंत पर्यावरणीय अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला. कर्नाटक सरकार सांगता म्हूण सरकारान आयकचें न्हय जाल्यार प्रवाह प्राधिकरण समवेत अशी मागणी राजेंद्र केरकार हांणी केला. तशेंच म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो दुर्दैवी आनी गोंया खातीर म्हारग आसा अशें राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें. कर्नाटकातल्या धारवाड मतदारसंघातले प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी जे आमच्या देशाचे केंद्रीय खाण मंत्री आसा त्यांच्यानी एक 4 दिसा पयलीं विधान केलेलें आसा. त्या विधानात त्यांच्यानी स्पष्ट केलेलें आसा की कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयच्या संदर्भांची याचिका दाखल केलेली आसा ती फाटी घेवची आणि ही जर याचिका फाटी घेतली जाल्यार जे प्रशासकीय अडथळे निर्माण जाल्ले आसा ते दूर करपा खातीर मदत जातली. म्हाका कळना की कशा प्रकारचे प्रशासकीय अडथळे ह्या सगळ्या विशयाच्या संदर्भात निर्माण जाल्ले आसा. सध्या कर्नाटकाच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी हांकां जर दिसता की बाबा हो प्रश्न जो आसा हो सुटावो जावपाक जर जाय जाल्यार तेंच्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांचे हित कितून आसा हे पळोवपाक जाय. खरें हित म्हणजे सध्या जे उदक कणकुंबी हांगासर कळसाच्या पात्रात वयता ते उदक थारपाक जाय. ते उदक अजून मेरेन थारलेलें ना. पयलीं उदक थारयात आनी मागीर तुमी चर्चा करात न्हू.
आयज हो विषय जो आसा हो विषय जेन्ना न्यायालया समोर आसा हो विषय जो आसा हो लवादा समोर आसा तो मेरेन ह्या विशयाचेर केंद्र सरकाराक भूमिका ना कारण केंद्र सरकार परते भितर नाक खुपसता आनी बाजू जी आसा ही कर्नाटकाची घेवपाक सोदता. गोंय सरकारचे जे प्रतिनिधित्व करपी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी परते सांगलाले की प्रवाह प्राधिकरणाची थापणूक जाल्या उपरांत आनी ती गोंयांत थापणूक जाल्या उपरांत गोंयांत फायदो मेळटलो. म्हाका कळना कसलो फायदो मेळटा तो. गोंयांत कसलोच फायदो मेळना आनी गोंय सरकारान ज्या पद्दतीन हो विशय जो आसा तो सुटावो करपा खातीर पाठपुरावो करपाक जाय तशा प्रकारची गोंय सरकारची कांय तयारी ना. सध्या म्हादई सेल नांवाचो गोंय सरकारान स्थापन केलेलो तिची दुर्बलता जर आमी पळयली तितून कशा पद्दतीन काम चलता हे जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां दिसता की गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर गंभीर ना आनी म्हाका दिसता की प्रल्हाद जोशीन हे उलोवप करून आमकां कितें गुटलावपाचें थरयलां काय ते बी कळना. गोंय सरकाराक जर खरें हो प्रश्न सुटावो जावचो असो दिसता. मुख्यमंत्री म्हणटा की ही म्हादय आमची आई आसा आनी तिची आपूण जपणूक करतालो अशें जर तांकां दिसता जाल्यार निश्चितपणान तेंच्यांनी ही संयुक्त पळोवणी जी आसा ती जावची आनी गोंयचें हित जे आसा हे कशा रितीन सुरक्षीत उरताले ह्या नदरेंतल्यान यत्न करपाक जाय. आतां तुमी जे कोण अधिकारी नेमलेले आसा तेंच्यांनी केन्ना वचून म्हादय बाबा ते कळसा प्रकल्प भांडुरा प्रकल्प ह्या संदर्भात गोंयची बाजू जी आसा ती कशा रितीन गोंय सरकार मांडटाले ते म्हाका कळना कारण हो प्रश्न जो आसा हो अत्यंत गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा. आमी जर मात ह्या संदर्भात घाळपणां केली जर त्याचे दुष्परिणाम जे आसा आमच्या कितल्याशा पिळग्यांक भोगचे पडटाले. 2048 जेन्ना परते म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा हे बैठक करताले आनी उदकाची वांटणी जी आसा ही परती जातली. म्हणजे आता जे उदक दिल्लेलें आसा त्याचो वापर आमी करता काय ना तिनूय राज्यां करता काय ना ते पळोवनच फुडलो शार ठरतालो आनी ताका लागून ह्या विशयाचेर आयज पासून जर आमी तयारी करूंक ना जाल्यार येणाऱ्या 20 वर्सांत आमची बाजू जी आसा ही पुराय तरेन लंगडी जावन आमच्या गोंयचेर वर्तमान आनी भवितव्य जे आसा हेचे 3 तेरार जावंक शकता. रिवणा ते केवणा रस्त्या कुशीक दर दिसा अनवळखी कोयर हाडून उडयतात. हो हळशिकावणो कोयर पावसाक लागून न्हयत तशेंच लोकांच्या शेतांनी व्हांवून वतलो तेन्ना पंचायतीन हातूंत लक्ष घालून हो कोयर नितळ करचो तशेंच कोयर उडयता ते सुवातेर सुचोवणी फलक लावचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमच्या हांगाचो आनी इशू लास्ट टायम हांवें सांगलें हांगा एक गार्बेज जाम जाता सो ही पळय सगळे गार्बेज गांवचे लोक गोंयचे लोक उलोवप पण हांवें ते पाटीक सांगलें गांवकारा लोकांक आपणें गार्बेज आपणें क्लियर करचें पूण न्हू म्हण आनी दुसऱ्या जाग्यार उडोवची हांगा सगळी घाण करून दिला. हांव पंचायतीक मागता हेजी मातशें कन्सर्न स्ट्रक्चर करून हांगा कितें तो बोर्ड मातसो गार्बेज डांप करपाक जायना म्हूण आनी कितें हेंचे आयज तेंचे दोळे दवरता कित्याक हिंगा लोक आणन गार्बेज हांगा उडयता हें हळशीक जाता आनी हीच मागीर घाण सगळी न्हंयक वयता नुकसान लोकांच्या शेतांनी बितान वयतली मागीर. सो हांव तें जावचें आदींच पयलीं ही गार्बेज क्लियर करून हांगा एक बोर्ड मारपाक पंचायती लागीं मागता. आतां कितले दीस उडयलें दिसता तुमगे? हें वर्सां जालें आसतलें पूण कोणें पळयलें नासतलें. हांव पयलीं व्हिडिओ काडपाक येयल्ले मग तेच म्हाका हें पळोवपाक लागलें हांव नका पंचायती खबर आसा काय ना की सेक्रेटरी एक पाटी म्हणटाले आमी हिंगासर इन्स्पेक्शन केल्लें सायडीक दोड कसो हांव नका आतां तेणी इन्स्पेक्शन हे सायडी गार्बेजी केल्लें वो तेणी दोळे धापल्यात ते तरी पूण हांव मागता पंचायती लागीं हें मातशें क्लियर करून हांगा एक बोर्ड मातसो गार्बेज दाम करपाक जायना म्हूण. पूण खंय तरी आमी पळयलें की पंचायती गव्हर्मेंटाचो फंड येता गार्बेजी लागून जावं आनी सेंट्रलाचो सुद्दां फंड येता पूण खंय तरी पंचायत हेजेर दुर्लक्ष करता दिसता तुमकां? हय सारकें कित्याक आमचेच सांगपाचें म्हळ्यार आमच्याच वाड्यार केन्ना गार्बेजी गाडी येना गार्बेज व्हरपाक. आतां खूंय गार्बेज कलेक्ट कोत्ताय आनी खुंयचे वाड्यालो वताय आनी खूंय घाता ते पंचायती जाण आमचो हो इशू एवरी टायम आमचो बी आसता गार्बेज कलेक्शनाचो पूण आमी केन्ना गाडी आमच्या वाड्यार बी येयली केन्ना पळयलें ना न्हू म्हणून आमी केन्ना पिल्लूक मारलें आयकलें ना. आतां पंचायती सांगून आमी तकले गार्बेज क्लियर करपाक. आतां ही गार्बेज कितली वर्सांची कोण जाणा अजून क्लियर जायना. हांव पंचायती म्हाका ही बेगीन क्लियर करून हिंगाची घाण निवळ करची. केपें कुसमण वाठारांत रस्त्या कुशीक आशिल्लीं धोकादायक झाडां कातरची अशी मागणी थळावे करीत आसात. मात संबंधीत प्रशासनान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी केला. कांय दीस पयलीं वादळी वाऱ्याच्या पावसाक लागून 22 9 झाडां कोसळून रस्त्यार पडलीं. हे घडणुके वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. मात आनीकय झाडां पडपाची शक्यताय आसा. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या.
म्हाजें फर्स्ट लेटर हांवें 2023 डेप्युटी कलेक्टराक कॅपी केलें आनी लोकांल्यो सायन्योय घेयल्यो, सगळे लोकांनी ह्यो सायन्यो मारून तें दिले. उपरांत तें कांय करूंक ना, मुखार कांय व्हरूंक ना. उपरांत आनी एक कलेक्टर येयली, एडना क्लेटस म्हूण. ती कलेक्टर येतरी ते हांवें सांगलें बाय 1 वर्स जालें अशें जालां आनी कोणें तेजें कांय केलें ना म्हूण. तें ताबडतोब म्हणून आपलें एप्लिकेशन दी तेंच आनी पयलीं आपण दिल्ली म्हूण ताजें बरय. तें हांवें बरयलें, परत त्यो सायन्यो बी मारून तें दिलें. तें विदीन 15 डेजा भितर तेजें एक्शन घेयलें. तें रेंज फॉरेस्टरान तांकां सांगलें आनी मागीर रेंज फॉरेस्टरान वचत जाल्यार ना तें पावलेलें ना करून तेणें 1 वर्स काडलें. मिनिस्टर आनी बाब सांग्या वयलो सुभाष फळदेसाय MLA तो म्हाका म्हगेल्या शॉपार मेळ्ळो. बाबा अशें जालें मरे, हें ना तें ना म्हणटा म्हूण. 11 वरांचेर ताका सांगलें. 2 वरांचेर फॉरेस्टालो म्हाका फोन की आमी इन्स्पेक्शना येताय म्हूण. इन्स्पेक्शना येयलें आनी तांकां ही सगळीं झाड दाखयलीं. हें कोन्नाय हांवें CMाक लेटर केलें. विदीन 15 डेज त्या लेटराचो म्हाका जबाब येयलो की आपण 2,08,000 सँक्शन केलें म्हूण. परत कलेक्टरा बरें गेलो, पळय म्हणपा लागलो तें सँक्शन जालें. मागीर PWD थिंग गेलो, तो सांगपा लागलो सँक्शन जालें पूण आजून येयलो ना आनी कितें तेगे काणयो. पूण हेचेर ह्यो काणयो करून रावची न्हू आनी सरकार करतो म्हूण रावची न्हू. लास्ट वीक एक झाड पडलें, लायटी खांब्यार पडलें आनी ट्रॅफीक 1.5 वर्स सुमार ट्रॅफीक जाम जाली. ओके, हांव येवन हांगा जेई बीन फोन मारलो, ताणें सगळें धाडलें, फायर ब्रिगेड आयली, सगळें क्लियर केलें. हें आतांचेंच न्हू, हाज्या पयलीं सुद्दां पळय लायटीचो खांबा झाड पडोन रातची 11 सुमार हांव म्हाजेर पडपाचो इतली 2 सेंटीमीटर हेका उरलो, 2 फुटां उरलो. सगळी वायऱ्यो बिरो सारकी म्हाजी सारकी आंगार आयली अशी आनी हांव मदीं उरलो. आनी हें झाड पडटा हांगा पळय ही सगळीं झाडां आनी सामकी बिका पडपाची आहा. आनी हेका आमी लेटर दिल्लें सरकारान 2023 आनी तेजे उपरांत ते मेमोरंडम आयली, लेटर दिली, तेंची PWD रिफर केलें. इवन ते मॅटर CMाक सुद्दां पावलें. CMान हाजेर पयशे सँक्शन केले. तरी पूण आमची ऑथॉरिटी पळय आसा, जावं डेप्युटी कलेक्टर जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आजून ही झाडां मारना. ही व्हेरी डेंजरस सारकी. जे पडे आमच्या गांवां पड जाता ते सोडपाना. ही झाडां ती आपण उमटोन पठाय आनी तेच कोण सोद करना, कोण ना हिंगा सोद करपाचो. तेका लागून आमी अशें मागताय सरकारा कडेन मातशें ही झाडां मातशें तें एक्शन घेवन ही उडोवचें. सगळे सायल आनी हेचो हें आनी 6 वर्सां जालीं आमगे पुलीस स्टेशन जाता. हांव नोणा तें कित्याक जाता तें डॉक्टर CMान मातशें तें आतां दवरचें आनी आमगे तें करचें. आनी मेन मुद्दो म्हणटा तो आमगे हिचो ही ड्रेनेज आनी झाडां मेन मुद्दो. हें कित्याक एक फळ जाल्यार एक मोटो थिंग येवपा जावपाना, ब्लॉक जातोलें रेल्वे गेटी भाशेन. तेका लागून रेल्वे गेटी भाशेन जाशी न्हू, तेका लागून ही केली ताबडतोब माची. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिदा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.